प्रितीच्या भयणी भावनो, बागयोंत फ्रांसिस्काचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवंक आयचो विशय आमकां आपयता. आमकां खबर आसा कोविड-19 ही महामारी आमच्या गोंयांतूय पावली 2020 ह्या वर्सा मार्चांत. आनी हे वेळार आमच्या गवडी बापान सगळ्या याज्ञीक भावांक, बऱ्या मनाच्या मनशांक एक चीट बरयली, लव इन एक्शन. आनीक गवडी बापान आपले काळीज उकडून सांगलें की आमी एकामेकाक सेवा दिवचो वेळ वो, एकामेकाक आमी एकामेकाची चाकरी करचो वेळ वो, पावचो वेळ वो. आनी हे चिटींत ह्या आमच्या गोंयच्या बिस्व साहेबान सगळ्यांक आमकां उलो मारलो. आनी हो उलो आयकोन सबार आमच्या भावा भयणांनी, याज्ञिकांनी, फिरगोसकारांनी मोग कोरण्यांनी दाखोड केलो. आनी हो मोग कोणाक दाखोड केलो काय? न्हूच फकत क्रिस्ती भावार्थ्यांक, पूण सगळ्या मनशांक. जांकां गरज आसा तांकां पावून, जांच्या पोटाक भूक लागल्या, जेवण ना, तांकां जेवण वांटून. हे भाशेन कांय फिरगोजांनी, कांय याज्ञिकांनी, भावा भयणांनी आपली सेवा अंतर करिनासतना दिली. प्रितीच्या भयणी भावनो, असलेंच की काळीज आमचो सोमी आमचे ताय सगळ्या ताय मागता. आनी आमचो गोंयचो साहेब जो हांगा आसा, ताची कूड, ताणें हीच सेवा अंतर करिनासतना भावा भयणांक दिली. धर्माची अंतर करूंक ना, गांवची अंतर करूंक ना, पूण गरज पडून ह्या बागयोतान हांगासर ह्या आमच्या गोंयांत सेवा दिली. 1542 वर्सा 1542 वर्सा जेन्ना आमच्या ह्या गोंयांत उपासमार पडलो, फॅमीन आयलें, तेन्ना भुकेल्ल्यांक ताणें जेवण दिलें. जावं गरजेवंतांक तो पावलो. इतलेंच न्हय, तांची ओतमीक भूक मारूंक आपल्या लागीं जाता तें देवाचें उतर परगटून ओतमीक वाटेन ताणें ह्या आमचे पोरजेची भूक मारली. तशेंच मोलोका हांगासर जेन्ना वशाची पिडा आयली, तेन्नाय ह्या बागयोंत फ्रांसिस्कान ह्या पिडेस्त भाव भयणांक सेवा करून अंतर करिनासतना तांची सेवा केली. आनी होच जेजूचो मोग परगट केलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें दर एकल्याचें मिसांव हेच. आनी जेजू जेन्ना आपलो भौशीक वावर सुरू करता, तेन्ना हेच आपले मिसांव जेजू परगटता. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक काडून वाचता आनी जेजू म्हणटा, लुकाचें शुभ वर्तमान 4:20, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी जुलुमांत आसलोल्यांक सोडोवंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हे वेळार जेजू कितें सांगता? जेजू सांगूंक सोदिना फकत विंचलोल्यांक, फकत ह्या धर्माच्याच, ह्या गांवच्याक, पूण सगळ्यांक, गरीबांक. आनी गरीब म्हटल्यार कोण काय? जीं गरजेवंत आसात त्या मनशांक. आनी हेच जेजूचें कार्य दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक फावो जाता जेन्ना आमी आमचो बावतिज्म घेता. ह्या दिसा आमी त्रिएक कार्यांत जेजूच्या वांटो घेता. याज्ञिकी, राजकी आनी प्रवादीक कार्य. आनी हेच कार्यांतल्यान आमकां अंतर करिनासतना एकामेकाची सेवा करूंक
आमकां जेजू उस्कायता. आनी आमचोय गोंयचो साहेब बागयोंत फ्रांसीस शावियर आमकां उलो करता आनी तोच आमकां देख दिता. प्रितीच्या भयणी भोवनू, आज आमच्या जिवितान भितर सरुया, आमच्याच गोंयांत भितर सरुया. सभार आमची भाव भयणां असलो वावर करतात. ओतोर करिनासतना, धर्म पडेनासतना, गांव पडेनासतना, जात कात पडेनासतना मनशाची सेवा करतात. जशी हांव सुरवेकूच म्हणटालो, जेन्ना महामारी पॅन्डेमीक आमच्या गोंयांत भितर सरलें तेन्ना कितलींच भाव भयणां रेल्वे स्टेशनार जेवण वांट्टालीं आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर जंय जेवण मेळना थंयसर भावा भयणांक आदार दिलो, तांची भूक मारली. विचारूंक ना तुजो धर्म कितें, तुजो गांव कितें, तुजी जात कितें, पूण गरज पडोवन ह्या आमच्या भावा भयणांनी सेवा दिली. प्रितीच्या भयणी भोवनू, जेजूय हेच सेवेची मनशां जावंक आमकां आपयतना जेजूनय आमकां देख दवरल्या. आनी जेजून आपल्या शिकोवणेंतल्यान जायते पावट आमकां शिडकायल्यान. केन्ना आमी कोणाक आदार दिवचो? आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या आवेस्वरान दोयाड सामारियेकाराची वफार मेळटा आनीक आमकां जेजू दाखोड करता. गोरजेक सांपडला तो पेलो, ओतोर करिनासतना, गांव पडेनासतना आमी ताका आदार दिवचो. आमकां मेळटा जेजू लोकांची 5,000 लोकांची भूक मारता. हे वेळार तांकां कुशीन कुशीन बसयना, तूं जुदेव, तूं खंयचो, हे भाशेन ना. सगळ्याची जेजू भूक मारता. आमी पळयता जेजू पिडेस्तांक बरी करता, कुड्ड्यांक नदर दिता, जिवी करता. तांकां विचारिना जेजू तूं खंयचो, खंयच्यान आयला. पूण जेजू हें बरेंपण ओतोर करिनासतना करता. आज आमच्या गोंयच्या ह्या राज्याचेर नदर मारुया. सभार बरेपण आमकां दिसती पडटात, पूण थोड्यो थोड्यो शिकवण्यो आपल्यो कोंबऱ्यो वयर काडटात आनी म्हणटात गोंयचे बायले तांकां भायर रावया, ओतोर करुया. तो क्रिस्ती भावार्थी न्हय, तो ह्या आमच्या गोंयचो न्हय, तो हांगा सरलो न्हय. हे भाशेन असल्यो शिकवण्यो आज कोंबरी वयर काडीत आसात आनी आमी असल्या शिकवण्यांक बुल्ल जाता काय हाचेर आमचें लक्ष घालची गरज आसा. तर प्रितीच्या भयणी भोवनू, आज देवाचो उलो आमकां कितें काय? पयले सुवातेर आमी भेदभाव करिनासतना, ओतोर करिनासतना एकामेकाक सेवा दिवया. कोणूय तो मनीस जावं, ताचो गांव पळोयनासतना, जात कात पडेनासतना, दादलो वो बायल पडेनासतना आमी सेवेची मनशां जावया. हें बरेंपण आमच्या काळजांत सगल्यांच्या आसाच, हें आमी वळखून घेवची गरज आसा. आनी हें बरेंपण आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान, आमच्या देवान घातलां, हें आमी उगडास धरुया. दुसरे सुवातेर ही सेवा दिवंक जायते पावट आमी म्हणटले ताणें सेवा वो आदार मागलोच जाल्यार हांव दितलो. पूण आंकवार मारया आमकां देख दवरता. जेन्ना काना नोगरांत हो सोरो सोंपता तेन्ना आंकवार मारया जेजू सरशी वेता. व्हंकल न्हवरो ह्या काना नोगरांत आंकवार मारयेची सरशी वचूंक ना, पूण तिणें आपकुशेन तांकां आदार दिवंक चिंतलें. तशेंच आपले मावशे भयणीक जेन्ना ती सेवा करूंक गेली तेन्नाय आंकवार मारयेन म्हणूंक ना तिणें म्हाका आपोवंक जाय, रेखात धाडूंक जाय, ना. पूण आंकवार मारया आपकुशेन ही सेवा दिता. प्रितीच्या भयणी भोवनू, आमी आमच्या जिवितांतल्यान आपकुशेन आमीच पयलीं जावन मनशाक सेवा दिवंक आमी वचूंक गरजेचें. तिसरे सुवातेर ओतोर करिनासतना सेवा. सेवा न्हयच फकत आमच्या दुडवाची, पूण आमच्या मागण्याची. जेन्ना कोणूय गरजेक सांपडटा ते वेळार
ह्या मनशाक न्हूच फकत आमचो दुडवाचो आर्थीक आदार पूण आमी ओत्मिकूय पाठिंबो दिवची गरज आसा. जायत घडये आमचे लागीं दिवंक घडना तरी पूण आमच्यान ह्या भावा भयणांक वेळ दिवंक घडटा, आमचें एक बरें उतर दिवंक घडटा आनी हे भाशेन आमच्यान सेवेची मनशां जावंक जातात. बागयोंत फ्रांसिस्कान आपल्या जिवितान अशेंच केलें. जेजूनय आपल्या जिवितान अशेंच शिकयलें आनी आमकां करून दाखयलें. कुंवार मारिया आमची आवय तिणेंय आमकां सेवा केली आनी हे सेवे चाकरेची मनीस आपल्या जिविता वरवीं जाली. आमी सगळ्यांनी बागयोंत फ्रांसिस्काचे देखीन अंतर करिनासतना एकामेकाक सेवेची जावंक, एकामेकाक सेवा दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया अशें जावं.